नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। समलैंगिक संबंध बेकायदेशीर तो गुन्यांव सुप्रीम कोर्टान केले स्पष्ट। गे सेक्स कायदेशीर थारावपी दिल्ली हायकोर्टाचो निकाल सुप्रीम कोर्टान केलो रद्द। गे समाज चाळवलो। लैंगिक अत्याचाराचे केशीन तरुण तेजपालाक न्यायालयीन कादय। कोर्टान दिली 12 दीस कादय। तेजपाल सोदता न्यायालयीन कादयेतय खासा त्रातामेंत। अनुसूचित जमातीच्या फुडाऱ्याआड आरोपपत्र घालपा फाटल्यान राजकीय डाव। उटाचो आरोप। भाजपाचे लोकसभा उमेदवाराक सोडलो म्हूण उटाक केशीन येता राजकारणाचो वास। म्हादय लवादाची टीम बिरेस्ताराक गोंयान। म्हादय न्हंय वाठार, जेटी, एमपीटी, शेतां, धरण आनी हेर वाठारांची जातली पळोवणी। पैंगीण कुर्टी मळार उद्देगीक वसणुकेक लोकांचो विरोध। पैंगीणच्या लोकांचो पणजे मोर्चो। सरकारान बळजबरीन वसणूक हाडल्यार खर आंदोलनाची शिटकावणी। कोंकणीवाद्यांनी आंदोलन सोडून कोंकणीचो सकारात्मक वावर करचो। सभापती आर्लेकराचो उलो। सगळ्या शाळांनी कोंकणी करची सक्तीची। शिक्षण परिशदेचो थाराव। आणि 2013 गाजयले उपरांत फुडले वर्स कामगिरीन आनीक गाजोवपाचो सानिया मिर्झाचो हावेस। डबल्सान संवसारीक नंबर 1 जावपाची मोख। खबरो विस्तारान। समलैंगिक संबंध बेकायदेशीर तो गुन्यांव अशें सुप्रीम कोर्टान म्हणला। गे सेक्स कायदेशीर थारावपी दिल्ली हायकोर्टाचो निकाल सुप्रीम कोर्टान रद्द केलो। भारतीय दंड संहितेचे कलम 377 प्रमाण समलैंगिक संबंध गुन्यांव थारता। हे कलम घटनेक आनी मनशाच्या मूलभूत अधिकारांक धरून ना असो निकाल दिल्ली हायकोर्टान दिल्लो। सुप्रीम कोर्ट म्हणटा कलम घटनाबाह्य न्ही। गे समाज हाका आव्हान दिवन विशय तापोवपाची तयारी करता। सरकारान कायदो बदलल्यारूच हो अधिकार तांकां कायद्यान मेळटलो। समलैंगिक संबंधाचो विशय कायदेशीर पावण्यार परत तापपाची परिस्थिती उप्रासल्या। समलैंगिक संबंध कायदेशीर थारावपी दिल्ली हायकोर्टाचो निकाल सुप्रीम कोर्टान बुधवारा रद्द थारायलो। Supreme Court has set aside the judgment of the Delhi High Court, which clearly shows that 377 is a constitutionally valid provision of law. See, all the religious communities, Muslims, Christians, and all other religions had challenged the Hindus. The majority community, Hindus, the Muslims through All India Muslim Personal Law Board, and the Christians had challenged the judgment of the Delhi High Court. भारतीय दंड संहितेचे कलम 377 समलैंगिक वा कसलोय अनैसर्गिक संबंध हो गुन्यांव म्हणटा। गे समाजान हो विशय दिल्ली हायकोर्टान व्हेल्लो। हे कलमाक घटनेन दिल्ले व्यक्तीचे मूलभूत अधिकाराआड येता म्हणपाचो दावो गे समाजान दिल्ली हायकोर्टान केल्लो। हायकोर्टान 377 कलम घटनेआड येता म्हणपाचो निकाल दिल्लो। समलैंगिक संबंध हे अनैतिक आनी मानवी न्ही म्हूण सांगून हे गजालीक उपरांत कांय समाज वावुरपी संघटनांनी सुप्रीम कोर्टान आव्हान दिल्लें। गे समाज हे निकाला वेल्यान चाळवलो। हो विशय आता परत तापोवपाची तयारी गे समाजान चलयल्या। I'm completely shocked at the overturning of the High Court judgment. And I think the High Court judgment was not just about the LGBT community, it was about the protection of minorities of every kind. And it talked about fundamental rights, it talked about constitutional morality, it talked about the principles of the Constitution. And so today, this judgment has not let down only the LGBT community, but the Constitution of India. We are going to go out on the streets, we are going to go everywhere, and we are going to, carry this fight forward. So there's no question of it. I mean, this is not a battle that we are going to give up. सरकारान पयली समलैंगिक संबंधाक विरोध करपी भूमिका घेतिल्ली। उपरांत वातावरण तापता ते पळोवन प्रतिज्ञापत्र घुवणायले। गे सेक्स कायदेशीर थारायतले जाल्यार सरकाराक आता आयपीसीचे कलम 377 रद्द करचे पडटले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। लैंगिक अत्याचाराचे केशीन तरुण तेजपालाची पुलीस कादेंतली चौकशी सोंपल्या। बुधवारा तेजपालाक न्यायालयीन कादय मागतना पुलिसांनीच ही गजाल कोर्टाक स्पश्ट केली। तेलकाचो आदलो मुखेल संपादक तरुण तेजपालाक न्यायालयीन कादय पडल्या। पुलीस कादय सोंपिल्ल्यान ताका बुधवारा कोर्टान रिमांडाक व्हेल्लो। ताका कोर्टान 12 दिसांची पुलीस कादय दिल्या। तेजपाल पुलीस कादये भशेन न्यायालयीन कस्टडीतूय खासा त्रातमेंत सोदता।
लैंगीक अत्याचाराचे केशीन तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल कादयेंतल्यान सुटना. फरक इतलोच, तो पुलीस कादयेंतल्यान न्यायालयीन कादयेंत पावला. बुधवारा ताची पुलीस कस्टडी सोंपले उपरांत ताका पुलिसांनी पणजे कोर्टान रिमांड वाडोवंक व्हेलो. फाटले 10 दीस जालो तो पुलीस कादयेंत आशिल्लो. ताची जबानी घेवन जाल्या. तो कस्टडीन आसतना पीडित चली, तिचे बरोबरचे 3 पत्रकार आनी तेहलकाची आदली वेवस्थापकी संपादक शोमा चौधरीची जबानी पुलिसांनी घेतल्या. पुलिसांनी कपडे, मोबायल फोन, कंप्युटर, ईमेल, टेक्स्ट मेसेजी तेजपालाच्या चौकशे वेळार जप्त केल्यात. पुलीस सुत्रां सांगतात ते कोतान तेजपालाक ग्रँड हयातान व्हरून घडणूक थळार नेमकें कितें आनी कशें घडलें ताची चौकशी करपाची गरज ना. The court has granted 12 days judicial custody. Very soon we'll be moving a bail application. Thank you. तेजपाल न्यायालयीन कादयेंतय आपल्याक वेगळो त्रातामेंत सोदता. पुलीस कादयेंत ताका घरच्यांकडच्यान जेवण, हातूण, ताचे नित्याचे कपडे सगळे मेळटाले. फक्त फॅन तितलो मेळ्ळो ना. आतां तो न्यायालयीन कादयेन आपल्याक वेगळे सुवातेर दवरचो म्हूण मागता. मात पुलीस म्हणटात तो न्यायालयीन कादयेन आशिल्ल्यान ताका वेगळे वेवस्थेची गरज ना. कोर्टान बुधवारा हाचेर आर्ग्युमेंट जालें. तरुण तेजपालाक खासा सेलान दवरप शक्य आसा काय ना हें आयजी प्रिझनान थारावचें. हे 2 दिसां खातीर शक्य आसल्यार ताची वेगळी वेवस्था करची आनी तेजपालाक कादयेन वेगळो सेल दिवं येता काय ना हाचेर 13 तारखे मेरेन जाप दिवची अशें कोर्टान आयजी प्रिझनाक सांगलां. 13 तारखेर हाचेर कोर्टान सुनावणी जातली. तेजपालाचे केशीन 1.5 म्हयन्यांत आरोपपत्र घालपाची तयारी पुलिसांनी चलयल्या. गृहमंत्री मनोहर पर्रीकारानूय तशें उलोवन दाखयलां. ते म्हणसर तेजपाल न्यायालयीन कादयेन उरचो म्हूण पुलिसांचे यत्न चल्ल्यात. रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस प्रुडंटा खातीर. अनुसूचित जमातीच्या फुडाऱ्याआड आरोपपत्र घालपा फाटल्यान राजकी डाव आसा असो आरोप उटान केला. उटाच्या बाळी आंदोलनात कोर्टान 9 जाणांचेर दंगलीक लागून आरोप निश्चित केल्यात. भाजपाचो लोकसभेचो वेंचणूक उमेदवार नरेंद्र सावयकाराक सोडला म्हूण उटान मुद्दो काडला. हांव आव्हान करता आमच्या सगळ्या समस्त समर्थकांक की अशा भूल थापा जे आसात आज प्रेवळ मतदारसंघा बरोबर इतर समाजाचे आमचे जे बहुजन समाजाचे लोक राविल्ले आशिल्ले किंवा आमचे उटाचे जे लिडर राविल्ले आशिल्ले थंय एक अपप्रचार सुरू आसा की ते केन्नाच निवडणूक लडोवपाक शकपाना. आरोपपत्र दाखल जालें हेजो अर्थ निवडणूक लडोवपाक शकपाना अशें न्ही, तर तेजो आरोप तो सिद्ध जावपाक जाय आनी कोणीनूच ह्या भूल थापाक बळी पडची न्ही, ह्या फटिंगपणाक बळी पडची न्ही. 2007च्या निवडणुकीक मडकय मतदारसंघांतल्यान किंवा भाजपाचो एक एजंट आशिल्लो की पोर्तुगीज परवडले. भाजपाचो न्ही, सॉरी, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो एक एजंट आशिल्लो की पोर्तुगीज परवडले पूण काँग्रेस न्ही. आज तेच पोर्तुगीज हेंका परवडना कितें हो म्हजो एक सरळ प्रश्न आसा. जेंचे कडेन ड्युअल सिटीजनशीप आसा ते एखादे मोगोचे वोटर जावपाक शकना, तांकां मतां मारपाक शकनात. म्हणून हो कितें आज जी बडबड चालू आसा ती बंद करची आनी खरें म्हणल्यार गोंयांतल्यान हद्दपार करपाची ह्या ढवळीकारांची आज गरज आसा. म्हादय लवादाची टीम बिरेस्तारा गोंयांत येता. ही टीम 12 दीस गोंयांत आसतली आनी म्हादय न्हंय वाठार, जेटी, एमपीटी, शेतां आनी धरण तशेंच हेर वाठारांची पळोवणी करतले. म्हादयचेर गोंयची पुराय बाजू लवादा मुखार मांडपाची तयारी गोंयान केल्या. तशेंच तांकां डॉक्युमेंट आनी पुरावे प्रत्यक्ष दाखयतले अशें उदका स्रोत मंत्र्यान पयलीं स्पश्ट केलां. गोंयांत ज्यो म्हादयशी निगडीत योजना आसा पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाच्यो आनी जलसिंचनाच्यो तेची पाहणी करतले. मागीर महाराष्ट्रांतल्या विर्डी धरणान त्याच प्रमाणे कर्नाटकान जे सध्या कणकुंबे हांगासर जे कळसाचें काम चलयलां तेची पाहणी करतले. आणि ह्या संदर्भात वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यां कडेन ते चर्चा करतले. गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या 3 राज्याचे जे संबंधित अधिकारी आसा तेंच्या कडेन ह्या सगळ्या गोष्टींची माहिती घेतली ते आणि मागीर ते 24 तारखेक वयतले. मागीर आमी त्या संदर्भात एक सविस्तर निवेदन आणि वेगवेगळ्या पंचायतीचे ठराव किंवा जिल्हा पंचायतीचे ठराव हे सगळे घेवप चालू आसा आणि ते सगळे ठराव बी आमी घेऊन दितले आणि हय तांकां दितले. आणि सरकारच्या माध्यमांतल्यान सरकारूय तांकां आपली बाजू मांडटले.
आता घेऊया एक व्यावसायिक विसप.